आरएसएसाचे हिंदू चेतना कार्यावळीक वचून मुख्यमंत्री पर्रीकारान खंय चूक केल्या म्हूण काँग्रेसीचे एआयसीसीचो सचिव गिरीश चोडणकर उलयलो। मुन्नालाल हलवाईन घाल्ले आयजीपी गर्गाचे लाचखोरीचे केशीत खंय सरकार एक्सपोज जाला, नाल्लाक उजो पेटला म्हूण गिरीशान गोवा फॉरवर्डाक तोमणोय मारलो। मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिवन तो गेल्लो जाल्यार हेजेर आमकां कांयच ऑब्जेक्शन नाशिल्लें। सो वी स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट Manohar Parrikar attending the RSS function as the Chief Minister of Goa. So, हांव ताका एडवायज करता की तूं ताबडतोब राजीनामा दी मुख्यमंत्री पदाचो आनी तेजे नंतर तूं गोंयचो RSS चीफ जावं देशाचो RSS चीफ आमकां कांयच येना, कारण तूं गोंया भितर तूं एक एटेंड करून एक वायट सिग्नल तुवें लोकां भितर धाडलेलो आसा। दोन गोंयच्या चिफांचेर कंप्लेन जाली, करप्शन सिरियस एलिगेशन जालें, त्या दोन्ही पोलीस अफसरांची इन्व्हेस्टिगेशन करून त्यांचेर एफआयआर रजिस्टर करचे परस त्यांनी रिलीव केले आनी गोंयचे भायर धाडले। आयज एकल्याचेर एफआयआर रजिस्टर कर म्हणून काल कोर्टाचो आदेश दिला आसा। गव्हर्नमेंट स्टँड्स एक्सपोज्ड ऑन इट्स क्लेम ऑफ झिरो टॉलरन्स टू करप्शन। मुख्यमंत्र्यान खंय राज्याची आर्थीक परिस्थिती लोकां मुखार स्पश्ट करची। मुख्यमंत्री सांगता की गोंय राज्याची फायनान्शियल पोझिशन एकदम स्ट्रॉंग आसा आनी कसलीच कसरत करपाची आमकां गरज ना, हो मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता। त्याचोच कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा फायनान्शियल पोझिशन सारकी ना। सो ह्या हेजेर आमकां मुख्यमंत्र्यान फायनान्शियल पोझिशन एक्झॅक्टली कितें आसा तेजो व्हाईट पेपर एक इश्यू करपाची गरज आसा आनी जो सुदीन ढवळीकरान स्टेटमेंट दिला तेजेर मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा। नाल्ल म्हारग जालो म्हूण हो गोवा फॉरवर्डाक तोमणो। नाल्ल जो आसा आनीक भाजी ती इतली म्हारगायेचेर पावल्ली आसा की गोवा फॉरवर्ड जो गोंयकारपणाच्या नांवाचेर शिगमो लढयत आसा ते गोंयकारांक 50 वर्सांक गोंय नाल्लाचो प्रायस 50 रुपये करपाचो करून ते एक वेगळे तरेचे गोंयकारांक गिफ्ट दिवपाक सोदता काय असो एक दुबाव येता। न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाचेर मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांचो विचार करचो म्हूण आदलो लोकसभा खासदार सार्दीन उलयला। I want to request this government, especially Chief Minister, that this is not in the interest of Goa. I've been Agriculture Minister for many years and we have got bonds which are protecting the fields. And those days there were all flow of barges. Now the barge movement has decreased, has nearly stopped. And the bonds can be looked after by our own soil conservation department because they have increased the subsidy to 90%. And if at all there is some project, center is not beyond our country, is a government of the country. It is their duty to come to the rescue of this government to help if there is a real need. I would request the Chief Minister to open his eyes and function in the interest of the state. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आणि सुभाष कुटवळकार। गोंयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिकेराचो पुतळो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्याक कुशीक लावचो म्हूण आवाज वाडटा। गोवा फॉरवर्डान विशय सुरू केल्या उपरांत मंगळारा उपसभापती बीजेपीचो आमदार मायकल लोबोन विशय काढलो। घटक राज्य दिसाक राज्य कार्यावळीचो दर्जो दिवन सगळ्या शाळा कॉलेजांनी तो पाळपाची तजवीज करची म्हूण लोबो मागता। पॉलिटिकल पार्टीज खूब भाशेंनी तेंची ओपिनियन आसता। पॉलिटिकल पार्टीज समटायम्स डिसएग्री विथ लॉट ऑफ थिंग्स। सम पॉलिटिकल पार्टीज वॉन्टेड मर्जर, म्हणजे गोंय व्हरोन महाराष्ट्राक तेकोवपाचें म्हणजे भितर घालपाचें अशें कांय पॉलिटिकल पार्टीचो विचार आसलो। पूण गोंय गोंयकारांक आनी गोंयानूच उरचें म्हणून लोक झगडले। 50 वर्सां जालीं ओपिनियन पोलाक। आयज बसून खंयचोच गव्हर्मेंट ह्या दिसाक म्हत्व दिना। जे आमचो फुडार आहा, फ्युचर ऑफ गोवा आनी इंडिया, हांकां आयज शिकोवपाची गरज आहा। टेक्स्ट बूक जेन्ना आसता तेन्ना आमी हिस्ट्री म्हणटा, तितून हो लेख येवपाक जाय ओपिनियन पोलाचो। आनी त्या खातीर जेन्ना आमी ओपिनियन पोल म्हणटा 16 तारखेर जेन्ना ओपिनियन पोल डे आहा, हो
स्टेटान डिक्लेअर करपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज टू डिक्लेअर दीस एज विथ स्टेट ऑनर्स. म्हणजे पयली असेंब्ली जाली, बांदोडकर आहा, ऑपोजिशन लिडर कोण आनी कोण झगडलो हे सेपरेट आयडेंटिटी उरपाक गोंयची, त्या मनशाक आमी आयज म्हाका दिसता खंय तरी मान दिवपाची गरज आहा. आनी हो मान दिता आसतना तेचो स्टॅच्यू असेंब्लीच्या फुडल्यान उबारपाची गरज आहा. हें हांव म्हणना, म्हाका दिसता जितके सारके नीज गोंयकार आहा, जे गोंयचो लोक गोंयचे मोगा खातीर आहा, हिंगा गोंयान आयज पासून आहा रावल्या, हे सगळे लोकांचे मनान आहा की हो स्टॅच्यू तेजो येवपाक जाय. म्हणजे हॉलिडे दिवपाची गरज ना, लोकांनी काम करपाक जाय त्या दिसा. पण ओपिनियन पोल डे शूड बी ऑब्जर्वड इन स्कूल्स, कॉलेजीस, युनिवर्सिटीज, in the offices, all government offices, including the assembly and the secretariat. शाळेच्या भुरग्यांच्या सेफ्टीक सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि सेक्युरिटी स्टाफ जायच, मात ते घालपाक आडमेळी, फंड कमी पडटा. शिक्षण खात्याची मान्यतायूच येना म्हूण शाळेच्या भुरग्यांच्या सेफ्टी सेक्युरिटीचेर मुरगांवां घेतिल्ले बसकेत चर्चा जाली. आता मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण मुरगांवची पालिका पीटीए सयत सीएमाक मेळटली. In process, when we are in the process for applying for the approval of the security personnel or even the other things, the approval we are not getting at all. For so many months it is delayed in the office, Director of Education office. So how in that cases the appointment of the security personnel cannot be done at all, I feel like. There should be a committee formed going to all the 26 to 28 schools around Vasco city to make the child from the class nursery to the 5th standard aware of how to keep themselves safe, other than asking the teachers to keep a watch on them. And this, if this formed, I think there the crime before it is committed could be stopped. Also from the 5th to the 12th standard, wherein now WhatsApp, Instagram, Twitter, all these things are coming to force, wherein there are a lot of cyberbullying done. So to put a stop on that, I feel they should be aware of how to and where to complain regarding this such crimes. बसका मुरगांव नगरपालिकेन झाली. मुख्यमंत्र्याक मिळून विषय तडीक लावपाचो म्हणून थारला. This meeting was basically for safety of the student in the schools. Whatever beyond the purview of the schools, I have no say in the matter. If their department is not taking care or the parents are not taking care, I cannot take that call. They have to address that issue separately. My concern with that, when the child enters the school, it is the duty of the school authorities to take a call on that. Whatever is happening beyond the school hours or be at home, if the parents are not cooperating, if the higher department, their department is not cooperating, I cannot say anything. This is a misplaced priority before me. There should be some CCTV coverage at strategic points where there are isolated places. Many things happen at those isolated places. They should think over that thing. स्कुलाचो प्रॉब्लेम तसोच आसा. तांकां आयचे डेटीक तांकां CCTV कॅमेरा मस्ट. आयज सगळ्या स्कुलांनी CCTV कॅमेरा जायत आनी तांकां खंयचे तरी प्रोविजन ना. सो नेक्स्ट मिटिंगेन हांवें एश्युरन्स केला की नेक्स्ट मिटिंगेन आमी डायरेक्टराक घालपाचें, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. तो येयले उपरांत तो सगळ्यांचे जितले स्कुलाचे ग्रेवन्सीस आसा तांकां एकट्यान बरोवपाक हाडपाक लायला. सो ते आमी तेचे फुड्यान मांडटले आनी तेचेर जर डायरेक्टर एक्शन घेयना जाल्यार आमी म्युनिसिपालिटी टू एज अ चेअरपर्सन आमी कावन्सील, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, एड्युकेशन मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर आमी रिकमेंड करतले की असले स्कुलाक आमी कितें प्रोविजन दवरपाक जाय, एटलिस्ट फॉर CCTV कॅमेरा. बसकेन वास्को पुलिसाकूय आपयल्ले. शाळा स्कुलांनी गुन्यांव वाडटात म्हूण सुप्रीम कोर्टान हालींच कांय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ली. तातूंतल्यो कांय म्हत्वाच्यो गायडलायन्स ह्यो. शाळांनी भुरग्यांक अनवळखी मनशा बरोबर धाडचे न्ही. चली भुरग्यांक शाळेन एकलेच मेल स्टाफा बरोबर सोडचे न्ही. शाळांनी CCTV कॅमेरा बसोवचे, चड करून एंट्री एक्झिटाचेर. शाळांनी बायल आनी दादलो अशे दोनूय सेक्युरिटी गार्ड दवरचे. एकंदर देखरेखी खातीर खासा स्टाफ नेमचो. शाळांनी इंटरनल विजिलन्स कमिटी नेमची. सुप्रीम कोर्टान गायडलायन्स दिल्यात खऱ्यो, मात सरकारी ग्रांट एड घेवपी स्कुलांनी ही CCTV यंत्रणा आनी एक्स्ट्रा सेक्युरिटी स्टाफाचे खर्चाचे वजे कोणाचेर, ताचे पासून काकू सुरू. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.